Jeremias 4. Jeremiasaचे हाल उपद्रे. अभिषिक्ताच्या शोका आदल्या 605-604 वर्सां भितर बरोवन काडलेलो kovllo. Chapter 36. जोसियाचो पूत जेहोयाकीम जुडाचो राजा हाचे राजवटकेच्या 4थ्या वर्सा हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. एक kovllo घे आनी पयलेच पावटी जोसियाच्या काळार हांव तुजे कडेन उलयलों तेन्ना थावन तें आयज पर्यान इस्रायेला विशीं, जुडा विशीं आनी सगळ्या राष्ट्रां विशीं हांवें तुका सांगल्यान तीं सगळीं उतरां ताचेर बरोवन काड. जुडाच्या घराण्याचेर आड जें सगळें नश्ट हांव धाडचो आसा तें आयकून तीं सगळीं आपापल्या वांकड्या मार्गावेलीं घडये कोड सरीत आनी असो हांव तांच्या खोटेपणांक आनी पातकांक भोगसणें दिवंक पावूं. खोटेपणाक. तेन्ना जेरेमियासान बारुकाक नेरियाच्या पुत्याक आपोवन हाडलो आनी सर्वेस्परान जेरेमियासाक सांगलोलीं तीं सगळीं उतरां ताच्या तोंडांतलीं आयकून बारुकान त्या kovlल्यार बरयलीं. तेन्ना जेरेमियासान बारुकाक हो हुकूम घालो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भितर सरूंक म्हाका आडवारला. देखून तूंच वच आनी म्हज्या तोंडांतलीं त्या kovlल्यार बरोवन काडल्यान तीं सर्वेस्पराचीं सगळीं उतरां उपासाच्या दिसा तांच्या मंदिरांत लोकांच्या कानार सादय. आनी तशेंच आपापल्या नोगरां थावन येतोल्या सगळ्या जुडेयकारांक वाचून दाखय. घडये तांच्या मागण्यांनी सर्वेस्पराचें काळीज मोवाळटलें आनी तीं सगळीं आपली वांकडी वाट सोडून दितलीं. कित्याक खरेंच ह्या लोकांचेर सर्वेस्पराचो जळटो क्रोध पेटलोलो आसा आनी ह्या क्रोधान ताणें तांकां धमकावण्यो दिल्यात. जेरेमियास प्रवाद्यान सांगलोलें तितलेंय बारुकान नेरियाच्या पुतान केलें. ताणें kovlल्यार बरयल्लीं सर्वेस्पराचीं सगळीं उतरां ताच्या मंदिरांत तांकां वाचून दाखयलीं. जेन्ना अशें घडलें जोसियाचो पूत जेहोयाकीम जुडाचो राजा हाचे राजवटकेच्या 5व्या वर्सा 9व्या म्हयन्यांत जेरुसलेमांतल्या सगळ्या लोकांक आनी जुडाच्या नोगरांत थावन जेरुसल्याक वचून जातालें त्या सगळ्या लोकांक सर्वेस्पराक प्रसन्न करचे खातीर एक उपास करूंक आपयलो. तेन्ना बारुकान kovlल्यावेलीं जेरेमियासाचीं सगळीं उतरां वाचलीं. हें ताणें देव मंदिरांत जेमारियाच्या वसऱ्या थावन केलें. हो जेमारिया धormxastria शाफानाचो पूत आसलो. ताचो वसरो नव्या दारवंट्या लागीं आसलोल्या वयल्या angnnant आसलो. थंय थावन सगळ्या लोकांक जें बरें आयकूंक येतालें. मिकाया जेरेमियाचो पूत आनी शाफानाचो नातू हाणें त्या kovlल्या वयलीं सर्वेस्पराचीं सगळीं उतरां आयकलीं. मागीर तो राजवाड्यांत देंवन गेलो आनी dhormxastriaच्या कुडांत भितर सरलो. थंय सगळ्या मुखेल्यांची बसका भरलोली. एलिशामा धormxastri, शेमेयाचो पूत देलायास, अकबोराचो पूत एलनाथान, शाफानाचो पूत जेमारिया, हनानियाचो पूत जेडेकिया आनी हेर सगळे मुखेली. बारूक लोकांक kovllo व्हडल्यान वाचून दाखयतालो तेन्ना आपणें आयकल्लीं सगळीं उतरां मिकायान तांकां कळयलीं. तेन्ना मुखेल्यांनी एकाच मोठान जेहुदी नथानियाचो पूत शेलेमियाचो नातू कुशीचो पोंटू हाका असो संदेश दिवन बारूकशीं धाडलो. पोरजेक वाचतालोय तो kovllo घेवन ये.
तो kovllo घेवन बारूक नेरियाचो पूत तांचे मुखार येवन उबो रावलो. तांणी ताका म्हणलें, बस आनी वाचून दाखय. म्हणटूच बारूकान तो वाचून दाखयलो. सगळीं उतरां आयकना फुडें आंकांतान ते एकामेकाक पळोवंक लागले. तांणी बारूकाक म्हणलें, ही खबर आमी राजाक कळोवंकूच जाय. तेन्ना तांणी बारूकाक विचारलें, ही सगळीं उतरां तूं कशीं म्हूण बरोवंक पावलोय? सांग आमकां. बारूकान तांकां जबाब दिलो, जेरेमियासाच्याच तोंडांतलीं आयकून ही सगळीं उतरां हांवें शायेन ह्या कवळ्यार बरोवन काडलीं. मुखेल्यांनी बारूकाक म्हणलें, तूं आनी जेरेमियास लिपून रावल्यार अदीक बरें, आनी तुमी खंय आसात तें कोणाकूच कळोवं नाकात. उपरांत ते मुखेली राजवाड्याच्या आंगणांत राजाक मेळूंक गेले आनी तो कवळी तांणी एलिशामा धormxastriaच्या कुडांत दोवरलो. उपरांत तांणी ghòddlam तें सगळें राजाक कळयलें. तेन्ना राजान तो kovllo आपणाशीं हाडूंक जेहुदियाक धाडलो आनी हाणें तो एलिशामा धormxastriaच्या कुडांतलो हाडलो आनी राजाक आनी राजा भोंवतणी आसलेल्या मुखेल्यांक वाचून दाखयलो. वर्साच्या 9व्या म्हयन्यांत राजा आपल्या हिंवाळ्याच्या निवासांत बसून आसलो आनी ताच्या फुड्यांत एक pettoil'li शेगडी आसली. जेहुदी 3 वा 4 पानां वाचतालो तितलेय फावटी राजा धormxastriaची सुरी घेवन ती कातरतालो आनी शेगरेंतल्या उज्यांत उडयतालो. असो तो आख्खो kovllo ते शेगरेच्या उज्यांत लासून गेलो. पूण ही सगळीं उतरां आयकल्या आसतनाय राजा न्हय म्हूण ताचो एकूय अधिकारी भिवंक ना. खुंतीन तांणी आपलीं वस्त्रां पिंजूंक नात. जोरी एलनाथानान आनी देलायान आनी जेमारियान kovllo उलपायना जावंक राजाक आग्रो केल्लो, तरी राजान तांचे कानार घेवंकूच ना. तेन्ना जेरामील नांवाचो राजवाड्यांतलो एकलो अधिकारी आनी आज्रिएलाचो पूत शेराया आनी आब्दिलाचो पूत शेलेमिया हांकां राजान असो हुकूम घाल्लो, बारूक चिटनिसाक आनी जेरेमियास प्रवाद्याक धरून हाडात. पूण सर्वेस्परान तांकां लिपून दवरलेले. जेरेमियासाच्या तोंडांतलीं आयकून बारूकान ताचीं उतरां बरोवन काडलोलीं. तो kovllo राजान लासल्या उपरांत हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. तूं आनीक एक kovllo घे आनी जेहोयाकीमान जुडाच्या राजान लासून उडयलो त्या kovlयार बरोवन आसलीं तितलींय उतरां नव्यान बरोवन काड. आनी जेहोयाकीमाक जुडाच्या राजाक तूं अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तो kovllo तुवें लासलोय आनी तो लासतना तुवें अशें म्हणलें, बाबिलोनियेचो राजा येतलोच आनी ह्या देशाचो विध्वास कोत्तलो आनी तातूंत मनशां आनी मोनजाती आसचींच नात तसलो देश कोत्तलो. अशें तुवें कित्याक बरयलां? देखून सर्वेस्पोर जुडाच्या राजा जेहोयाकीमा विशीं अशें सांगता, दाविदाच्या शिवासनार बसोवंक ताचो कोणूच उरचो ना आनी ताचें प्रेत भायर उडयतले दिसाच्या हुनेताक आनी रातच्या मुर्याक. ताका ताचे संस्थीक आनी ताच्या अधिकाऱ्यांक तांच्या वायट कर्तुबांक लागून हांव खास लायतलों. तांचेर, जेरुजाल्यांत रावतल्यांचेर आनी जुडाच्या लोकांचेर सारें पुरें नश्ट धाडटलों. हें हांवें तांचेर धाडूंक थारायल्लें, पूण म्हजे धमकावणेक तांणी चीट दिवंकूच ना. मागीर जेरेमियासान दुसरो एक kovllo घेतलो आनी नेरियाच्या पुता बारूक चिटनिसा कडेन दिलो. जेरेमियासाच्या तोंडांतलीं ताणें आयकल्लीं सगळीं उतरां जेहोयाकीम जुडाच्या राजान लासलोल्या kovlयार आसलीं तीं सगळीं उतरां ह्या नव्या kovlयार ताणें बरोवन काडलीं आनी तांचे सारकीं आनीकूय जायतीं उतरां जोडयलीं. देवाचें
उतर हें